अर्दो म्हजो अख्खो घोग गिळा तेणे तिणे एक कोणे गो ओनू सुरेंद्राली कितें भानगड सुरेंद्राली भानगड अगो कामांतल्यान वेळ मेळ्ळ्या करत तो भानगड सो ती म्हळ्यार ताजी कंपनी 24 तास काम काम आणि काम सवत परवडली पूण न्हय ताजी ती कंपनी अगो तो इतलें काम करता म्हणूनच ताका फटाफट प्रमोशन मेळटा न्ही अगो प्रमोशन म्हळ्यार प्रमोशन तुज्या आजयाकूय मेळ्ळें न्ही गो प्रमोशन हय पूण आतां आमी थारायला नो मोर प्रमोशन कित्याक गो अगो नेक्स्ट प्रमोशन घेतलें तरी हें शार सोडचें पडटलें मागीर सोनूच्या करियराचें कितें आतां ताचें एज्युकेशनल करियर आशिल्लें जाल्यार सोडून घालपाचें पूण ताका जावं जाय पॉप सिंगर अनवळखी शारान कशें जमन हे खरें गो तुजें अगो पूण म्हाका सांग वय कितें तें सोनूचें 6वें सोंपून 7वें लागला गो गेल्या माया हीच गो ती क्रीम हांव लायता बेस्ट आं सामकें फ्रेश दिसता लायतगीर क्रीम तूं लायता हय ती पयलीं लायतालें मुगो हांव तितली बरी नाशिल्ली यंग लुकींग स्कीन इन 3 वीक्स म्हणून घेतलेली पूण जेन्नाच्यान ही लावंक लागलें आनी 5व्या दिसा अजयान म्हळें युअर स्कीन इज ग्लोईंग हा ताणेंच चडयली न्ही गो ती हे विशू तूं मग खूब करता तुज्या जिवाचें म्हाका म्हळ्यार शिरीशाच्या मोबायलान वेळूच मेळना हांव एक वेळ जेवण विसरून ते सुरू जाली सावित्री उशीर होईल ओके का उशीर होईल नाही विचारलंस करण मी बायको आहे तुमची या बंधनाला मला बेडी नाही बनवायचंय माझा पूर्ण विश्वास आहे तुमच्यावर खिशात सिनेमाची 2 तिकीट सापडतात पोटावर लांब सडक केस सापडतो का नाही सांगत तू सगळं त्याला का नाही सांगत की धुवायला टाकलेल्या रुमालावर लिपस्टिकचे डाग सापडतात सांग ना सगळं त्याला सांग ना कशी सांगू मी फक्त त्याची बायको नाही मी आई आहे त्याच्या मुलाची आणि कसं करू मी हे घर कुठं जातील आमची पिल्लं हे वादळ विषाच्या पिल्ल्यासारखं रिचवायचंय मला दुसरं काय करू शकते सांग काय करू शकते मी माझ्यातल्या पत्नीचा त्यांनी विश्वासघात केला माझ्यातल्या प्रेयशीची त्यांनी प्रतारणा केली आता मी बोलते फक्त आई मम्मी मम्मा इथली काय रे ना रे सावित्री पळताले ती सोपली केन्ना आणि कोण बडबडटाली गे विशाखा मावशी रे ती अशें बरें बेगीन गेली म्हणून ती मिटींग चुकत म्हणून केली ती अशें जाली न्ही जाली म्हणून उठला न्ही त्या खावपाक भूक लागल्या Shoes on to take on the high rollers. हेलो मैं तबला लगाल बोल रही हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर
बट उसके लिए अपने कढ़ाई की ग्रेवी तो बनानी पड़ेगी। और ये ग्रेवी इतनी बढ़िया होती है कि कोई भी सब्जी पे, आज हम पनीर में डालते हैं, और आप दूधी की, ग्रीन पीस की, कोई भी मिक्स वेज उसी ग्रेवी में कितले फावट सांगले रे तुका ते बायलाचे कुकरीशो पळो नाका म्हणून सकाळ सकाळ पिको नाका गे. इतले मनाक लावून घेऊ नका रे आता पडले थोडे कमी मार. एक 1.5% कितें कमी मार्क्स न्ही. हय पुढे ऍडमिशनां बंद जाली न्ही रे 90% मागीर कितें रांदून घालून पेटोवपाचे तुगे ते 88% मार. ना मेळ्ळें इंजिनियरिंगाक ऍडमिशन पूण रोखडेंच अशें रांदपी जावं जाय अशें ना रे. यू आर नॉट टू मच मम्मा. हॉटेल मॅनेजमेंटाक आज कितलो डिमांड आहे तुका खबर ना. लाखांनी पयसो मेळटात हॉटेलांक. आनी डोंट वरी, रोखडोच जायना हांव रांदपी. सॉरी अरे पिकार जालें. म्हाका सांग आतां फुडें कितें करपाचें थारायलां तुवें? कित्याचे फुडें तूं सारको उलयतलो म्हजे कडेन. तू सारकी. ए पण मम्मा तू म्हाका तिडो नाका. तू म्हज्या घरांत आसता तीच बरी. हय मागीर 24 तास तूं टीव्ही मुखार बसपाक मेळटलो. म्हाका येवपाक उशीर जाता. गेलो मानस मानस म्हाका एकल्याकूच सगळी चिंता. बाकी कोणाकूच पडूं ना हें घर. शी एक घर न्हय धर्मशाळा करून उडयले. हांवें सुरू कित्याक म्हण आनी कोणा खातीर कितली म्हणून एडजस्ट करप ह्या संवसाराक. कितें कितें म्हूण करप सगळें हांवेंच करून शी वाज. आज बेगीन आयला. वचू परत. येस. 1 2 3 चौथे फावट सिंतोचो मार्क चौथे फावट दाखय. प्रोग्रामात तो मार कितले फावट दाखयतात हे बरोबर सांगतल्यार खंय प्रायज मेळटले 50,000. मानस हाका पळय रे. तुका पळोवं टीव्ही कोण पळयतलो. इतल्यान आमी एक मार्क घेवन वचत. सांग रे तूं आयकता. अरे डॅडी हांव दोळ्यांनी आयकना रे. मानस कितें रे सांजचो सुद्दां ते टीव्ही मुखार कित्याक रे. सोसायटीच्या ग्राउंडार वचून खेळ मरे मातसो. म्हाका पांय मोडून घेवपाचें ना रे. म्हणजे ग्राउंडार पडल्यात खड्डे. खड्डे आनी कितें तर पयलीं गणेश उत्सवाचो माटो, मागीर गरबाचो माटो, येदी मागीर तुमगेली सत्यनारायणाची पुजा, मागीर ती पार्टी आनी फंक्शनां. एक दीस ग्राउंड म्हणटा तो मेकळा. मानस आमी ल्हान ए आसतना प्लीज आ डॅडी म्हाका मरे तुगेलें पाड जाला. आजकाल कोण कळणे बलांनी गड्ड्यांनी खेळनात रे. करियर करपाक म्हणटा ते खेळांनी. उफ मानस सांगतालो हांव मात जाल्यार मार्क चुकलो ना मरे. त्यांनी आता तुवें कितें म्हळें. खंय कितें मानस तुका त्या शब्दाचो अर्थ खबर आसा. सांग. मानस अगो पळय पळय तुज्या पुता कडेन. अब्बा कान दाखय रे. अब्बा आनी कानाक कितें घालना पळय. 6 महिने जाले जातली तुकाय सवय. या टीव्हीन सगळी वाटल्या 100-200 चॅनल
टीव्हीनूच सगळी वाट लागल्या कित्यांची भाषा कित्यांचे उलप येस हे येस यांची भाषा तरी बरं गाय इंग्लिशल्यान मला चड लागना सायडीन रे 50,000 चुकत तो बाबा असे पैसे झाडाक लागना कष्ट करून मिळवचे पडटात ते आणि असले पैसे आमकां पासपाचे ना त्या टीव्हीनूच सगळी वाट लागल्या बुल्लूसा उडयल्या सगळ्या आज आज त्या सिना मुखार कुत्रो कसो बसून रावलो दिसभर कांयच कमेंट करू ना चुकत झाला म्हाका रा 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 आता मारा खाऊ दिसत रा रे एक मिनिट अब है हमारा आखिरी सवाल। डॉन फिल्म के इस गाने में अमिताभ की पिस्तौल से कितनी गोलियां निकालती है हुस्न की परी हेलन? आपका जवाब हम तक पहुंचाने के लिए टाइप कीजिए अपनी मोबाइल में डॉन स्पेस नंबर 2, 3 या 5 और भेजिए इस नंबर पर 625 Yes! Yes! I know that sir! Yes! Yes! गेलो नु तुझो हो चलो बिघडलो तू कितें करता तू कितें करता ता इतले बेगीन हांगा मातशें मागीर 9:30 पिक्चर सुरू जावचे पयलीं जेवण करून काडटा म्हाका येवपाक उशीर जातलो गे मम्मा गेलो एकदा सिनाम हे म्हणे की माझे काम झाले ही स्कीम पास झाली काय गाडी आयलीच दारात कंपनीची गाडी आमचे सगळे साधेपणान झाले नाही लग्न मागीर म्हैसूराक हनीमून माझ्या भुरगेपणात सगळ्यांगेर मोटार यायची नाशिल्ली ती फक्त माझ्या बापायकडे साधी लव्ह लेटरां सुद्दां बरयली ना आमी एकामेकाक तेन्नाच थारायला मिडल क्लासात जन्मला पण मरचो ना मिडल क्लासात बरे कपडे घालून 4 दिनांन भोंवपाक वचपाक म्हाका खूब आवडटाले सगळे सगळे जायचे मला टीव्ही फ्रीज वॉशिंग मशीन एसी सगळे लग्न बेठेच करतात आमी आयुष्यभर अशीच मोग मोगी जाऊन जगपाक जाय घोवाय म्हणून शेजाऱ्यांगे वदाला वाटते पळोवपाक माझ्या भुरग्यांची ती पाळी येवंक दिली ना फाट 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 करून इंग्लिश उलयता आयकत ना जीव धादोस जाता सपन पळयताले हांव म्हजें एक ल्हानशें घर आसचें तूं हांव आनी म्हजी 2 भुरगीं एक बाय आनी एक बाब कामार वचपाक भायर सरता की हांव तुज्या हातान जेवणाचो डबो दितलो तूं सांजो घरा आयला की हांव तुका दार उगडटा केंसान मोगऱ्याची फाती तूं म्हाका वेगीन घेतलो हांव मातशें रागार जाल्ल्याचें नाटक करतलें आनी मागीर पण तो साखरदाणा मिळला काय तोच श्रीधर प्लॅनिंग ना आयुष्याची हे अशें चकचकीत सिनेमांत दाखयतात तशें आयुश्य जगपाक जाय सांगला ना ताका अरे आसताले मरे म्हाका मेळटा न्हू दीसभर कंपनी करता म्हणून आज हांव खंय आसा आनी तुमी खंय आसात आज हांव केन्ना स्कॉच तुमच्या तळ्यार उक्ती घालता तेन्ना तुमी वाट पळयतात आय कॅन अफोर्ड स्कॉच यू कांट जीण जगपाक जाय
एका कवितेवर. आय एम सक्सेसफुल अँड यू आर नॉट. आय लव्ह यू. आय लव्ह यू प्रेम. केन्ना केन्ना दिसता कितें मेळयलो गो आमी गांवांतल्यान हांगा येवन. त्रास जाता तो, खूब त्रास जाता. सकाळी फुडें हातरुणांतल्यान उठना नाका जाता. पांय सामके फुट्टात. ही सगळी टेन्शनच नाका जाता. कश्ट सोंसपा येता, कश्ट काडचेच पडटा. पूण ही टेन्शनां नाका. आतां त्या सिनाचो फोन येसर हांव घेतची. नाहीतर कितें. माड्डोळची खूब याद येता. हांव ही शर्मिला ठागो. म्हाका दिसलें मुमताज. पयशे खावयले आज पयशे. शी. म्हज्या बापायक कळ्ळें जाल्यार ताका कितें दिसपाचें. आपलो पूत पयशे खावपाच्या पोस्टार काम करता म्हणून. हे सिनेमातले जग म्हणल्यार वेगळेच. कांयच कमी नाशिल्लें गो माड्डोळा. सादी मनशां पूण कितली माया आशिल्ली एकामेकांच्या काळजांत. सुशेगाद सगळे. इल्लेशे लोक, तांची इल्लीशी स्वप्नां. बुरशट घालचो तर तो काकानूच. पूण केदीं एका गाल्याचें वर. सादो मानाय पाण. अरे भितोडीची खळी काड म्हणून यो म्हणून रकाद जाल्यार नाशिल्लो. घरा वचून आपोवचो पडटा. जाल्यार आतां सगळ्यांच्या कपडाचे रेट बरयला. वाचपाक कळ्ळें पूण. तू असलोच बुरशट घालून आयलो न्ही रे म्हाका पळोवपाक. खरें तर म्हाका पळोवन वचून मी लग्न करपाक जाय आशिल्लें. पूण तुका ते दीस पळयलो आनी हांव सगळें विसरलें. Prices of the new city range from 6.99 lakhs for the corporate edition to the top level V automatic variant with sunroof that comes at 10.22 lakh rupees. Another worthwhile addition to the new city is the cruise control feature. It has always been an enjoyable car to drive, and this edition has made that even better. Well, for me, one of the biggest changes on the new Honda City is the increased ground clearance. गाडी पळय त्या भरताची. कसो राजा कसो बसलो त्या गाडयेंत. आनी आमी कशे जात गांव. सिना केन्ना सायन मारतलो हाची वायट पळयत. हो सिना कोण जाल्यार फायल पास करपी सायपाचो पिये. सायब पयशे काय ना. बाया थर्ड पर्सन. पाप सगळ्या सिनाच्या माथ्यार. आज पयशाचें पाकीट दिता आसतना हात कडकडले म्हजे. थरथरो भरलो. शी. कमारभर उदकांत रावन आतां काश्टी सुकी दाखोवपाक कळपाक जाय. हॅलो, फायल पास जाली? ओह सॉरी 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 सॉरी. सिना ने साइन किया? सुरेंद्र. क्या फाइल पास हो गई? सिना ने साइन किया? सर सर ऑल क्रेडिट गोज टू यू. डोंट थैंक मी सर. हमारी स्कीम पास हो गई. आई एम वेरी हैप्पी. यस. नो एक मिनट. हेलो हेलो सिन्हा जी, थैंक यू वेरी मच. सॉरी इतनी देर रात में आपको फोन किया. बट सर आई वांटेड टू थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. सर भाभी जी को टीवी पसंद आया कि नहीं? हाँ दीजिए. नमस्कार भाभी जी. खुश? क्या देख रहे हो टीवी पर? डिस्कवरी चैनल. ओहो क्या भाभी जी आप भी. कुछ रोमांटिक फिल्म देखो. रोमांस से ऐसी भावना है भाभी जी जो लाइफ को पर्पस देती है, जीने के लिए बहाना देती है. पैसा क्या भाभी जी आता जाता रहता है. हाँ गुड नाइट भाभी जी. गुड नाइट सिन्हा साहब. यस. अनु 15 दिवस झक मारतो. आज काम झालं. आता कंपनीची कार दारात. आय एम व्हेरी हॅपी.
मातशी तकली दुखता अगो पूण न्हीद तू लिव मी अलोन मानली तुझे तकलेक दिसत जाय तेन्ना दुखता हांव मुद्दाम दुखयना ती तू न्हीद मरे वचून हांव येन मरे ऑफिसांत बॉसाचें मूड सांबाळा घरांत बायलेचें